सदां सदां काल आमेन. न्याली आम्ही आयच्या दिसाचे संतोषाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर पुर्या गाबरिलान अकवार मेरी खबर दिली देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान येतलो म्हणून ती पवित्र आत्म्याचे कृपेन गोरपेस जाली. आमच्या बापा सुटकिंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दीस पडटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोर तुझे दया आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोर तुझे दया आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोर तुझे दया आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोर तुझे दया आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोर तुझे दया आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोर तुझे दया आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोर तुझे दया आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोर तुझे दया आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोर तुझे दया आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोर तुझे दया आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बगोश आमकां निवार आमकां कोणाच्या उच्यांतली और सरकार सगळ्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो मिस्तेर अंकवार मारी संत इजबेल आपले मावशे भयणीक भेट करून गेली आनी रावली तिचे ताई 3 म्हयने. हिच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तालनीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या दया आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या दया आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या दया आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या दया आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या दया आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझ्या तयासा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझ्या तयासा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझ्या तयासा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझ्या तयासा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझ्या तयासा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बगोश आमकां निवारण कायम कोणाच्या उच्चांती सगळ्यांत स्वर्गार वाद करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर अकबर मरी बालका जेजू परसू जाली बेला शरान गोरवाच्या गोट्यान मनसातीमध्ये. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे तयासा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे तयासा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे तयासा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे तयासा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे तयासा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे तयासा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे तयासा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे तयासा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे तयासा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे तयासा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बगोश आमकां निवारण कायम कोणाच्या उच्चांतली सगळ्यार सगळ्यार वाद करून चड गरज आसलेल्या. चवथो मिस्तेर अकबर मारीन बालका जेजूक व्हेलो आनी भेटयलो तेका देव तेंपलान आनी दिलो ताका सान सिंहाच्या हातान. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव
तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज्य येसू भागेती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज्य येसू भागेती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज्य येसू भागेती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज्य येसू भागेती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज्य येसू भागेती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज्य येसू भागेती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज्य येसू भागेती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज्य येसू भागेती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज्य येसू भागेती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज्य येसू भागेती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आती आता आनी सदां सदां काल आमेन ओ म्हज्या जेजू बगोश आमकां आनी वारम कायम कोणाच्या उच्चांतली और सगळ्यात सगळ्यात वेरूदी करून चड गरज आसलेल्या पंचवो मिस्तेर परबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालूक जेजू देव तेंपलान मेळ्ळो आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळण्यात पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन
बोलले सर्वे स्पोर तुझे तय आसा उस्तरामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे तय आसा उस्तरामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे तय आसा उस्तरामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू आमकां निवार कायम कोणाच्या उच्चांतली सगळ्या स्वर्गार करून चड गरज आसलेल्या नमान काकुचे माये तुगे आमचे जिवीत अमृत आनी परमेसो आमी परदेशी कवलो मारता हे दुखाच्या कोणान संस्कार सोडून तुका करून मागीर तुका प्रार्थना आमचे दयाच्या रातींनी तुजी काकुतीची नदर घाल तुका कोणाली आनी मोगाल दुलो बांगपार मरी ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भगवंती देवाचे माये आमचे पासत माग क्रिस्ताच्यो पासायला ते आमकां फावो जावचें. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्यो गिरासाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या तयार आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. जेजूची आज्ञा मानू बाबात्यानो फुडें सोरा निस्पेटो निदोळ करू. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां जेजू कृपा दिवं. माय मोगाचो येवकार तुमकां आयज हे सकाळचे मिसाचे भेटेन हाचे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या नेल्सन आल्फोन्सो आनी मारिया रुजारिया डायस हांच्या आत्म्या पासत आनी दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता फ्रँकलीन आनी फ्लोरा मिस्किता हांच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यान दवरुया रेझिक पेरेरा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमच्या गोरबे पासत आमच्या राज्या पासत आमच्या देशा पासत आमी देवा मुखार इल्लोसो वेळ ओगीच रावून दवरुया. आयज सायबिणीची भेट आल्त चिकाली टेलिफोन एक्सचेंज हेरल्ड जॉर्ज किंग इग्रेजा एलेक्स पेरेरा दाबोली व्हडलेंबाट फ्रांसीस वाज आल्त दाबोली वालीस सायड जुआंझीन डिसुजा आल्त दाबोली बिहायंड NSD एबिसन अल्मेदा नाकेली आंजेलो पेरेरा देवसा ग्रांद सांताना वाज ह्या गोराब्यांचेर सायबीणमांचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाचें उतर आयकोता आनी तो सांबाळटा ते तो उदीक सुभागी अशें आज जेजू आमकां शिरकायता. दर दिसाक देवाचें उतर आमकां आयकूंक येता तेन्ना उदीक आमचें दान मन घालून तें आमी आमच्या जिवितान वापरूंक आनी जिविता वरवीं आमी नवसोनी करून दुसऱ्यांक आमी देख जावंक खुतखुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन पातकांचें बोगसोणें मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावायलीनो उचारून सांगता मनाची तोंडान उचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेन सुद्दां सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावायलीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्पराय
विनंती करात म्हूण प्रार्थना सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा तूं अगणीत मोवाळायचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशेले परस चड तूं दिताय तुजी काकलुतीन सर्व आमची पातकां बगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरोना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूच चलयता सासणाच्या ससनाक बागयोन पावलून गालेस्कारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप बावा भयणांदो जेजू क्रिस्ताचेर बावार्थ दवरून बासायलोलें देणें बावार्थ आसलोल्यांक दिवचे खातीर सगलो संवसार पातकाचे पदवेकाल आसा अशें पवित्र पुस्तक सांगता पूण बावार्थ येवचे आदीं आमी बावार्थ उक्तो जायसोर सुमोटीचे राखणे काल कोयदी आसल्याव म्हणटोच क्रिस्त येयसोर आनी बावार्था उद्देशी आमी प्रमाणीकपण जोडिसोर सुमोर्त आमचो बाल शिक्षक जाली पूण आतां बावार्थ आयल्या उपरांत बाल शिक्षका काल आमी नांव कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर बावार्थ दवरून तुमी सोगलीं देवाचीं भुरगीं क्रिस्ताच्या एकचारान पवित्र स्नान घेतलां तितल्याय तुमी क्रिस्ताचो रुपकार घेतला जुदेव आनीक ना ग्रेक ना गुलाम ना स्वतंत्राय जोडलोलो ना दादलो ना बायल ना तर क्रिस्ता जेजूच्या एकचारांत तुमी सोगलीं एक आनी जोर तुमी क्रिस्ताची तर आब्रावाची सोसोत तुमी आनी बासावणे पोरमणे दायजी देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा परतून म्हणुया सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा ताका तुमी गितां गायात किन्नोऱ्यांचेर ताजी स्तुती करात ताच्या ओचोऱ्यांची सोगले कोडेन किर्ती गायात ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात सर्वेस्पराक सोदतात तीं कालसां संतोषपोरीत जावं जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात दीस रात ताचे मुखामोल सोदीत रावात ताणें केल्ले ओचोऱ्या विजमितांचो ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास दवरात जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपले कोराराचो उगडास आसा ताच्या चाकरा आब्रावाच्या पुतां दुवांदो ताणें विंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यांदो तोच सर्वेस्पोर आमचो देव शेकांशेक प्रितमेचेर ताची पदवी चलता जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा उदकाराक सगळीं उबीं रावया सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय 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 सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय 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 देवाचें उतर आयकोतात आनी पाळटात तीं सोगलीं सुभागी
Sorbes Boraxoi, Sorbes Boraxoi, Sorbes Boraxoi, Soi, Soi. Sorbes Boraxoi, Sorbes Boraxoi, Sorbes Boraxoi, Soi, Soi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू लोकांचे उरपोंजी लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जोम्यांतल्या कोण एकले बायलीन व्हडल्या ताड्यान ताका म्हणलें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें व्हड्डें सुभागी. पूण ताणें म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती ओदीक बागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, दोर दिसाक आमकां देव आपल्या उतरांतल्यान उडयता आनी दोर दिसाक देवाचें उतर आमकां आयकूंक आनी आमच्या कानार सादता. जावं ते मिसाचे भेटेन, जावं आमचे समोरुमणेंत आमी देवाचें उतर वाचता तेन्ना, जावं तेर्साचे मागणे आमी करता तेन्ना, जावं सायबिणीची भेट आमच्या घरांत आमी घेता तेन्ना देवाचें उतर आमच्या कानार सादता. मारीन हें देवाचें उतर आपल्या जिवितान आयकलें, तें तिणें सांबाळलें, आपल्या कुसव्यान सांबाळलें आनी ह्या देवाच्या उतराक वैकार दिलो देखून देवाचो पूत मनीस जावन आमचे मदें जियेलो. आमी संवसारांत जियेता आसतना बाबा कोण एकलो बरयनार म्हणटा, आमी सगळीं देव आमकां आपल्याच ह्या इकमोतीन एकामेकाची भावा भयणां करता. कोणाची भावा भयणां? सातां भक्ताची भावा भयणां. आमी संवसारांत एका कुटुंबान जियेता खरी, पूण आमी ह्या संवसारांतूच जियेता आसतना ह्या देवाच्या उतरांतल्यान जेन्ना आमचें जिवीत बरे तरेन आमी जियेता आनी सारता, बरे तरेन एकामेकाची सेवा आमी करता, बरे तरेन एकामेकाक हुस्को आमी दिता तेन्ना आमी खरेंच दुसऱ्यांची न्हय पूण एकामेकाची भावा भयणां कशीं ह्या संवसारांत जियेता. आनी आमकां देवान ओदीक पवित्रपणान जिवंक सातां भक्तां आमची भावा भयणां कशीं दिल्यात. देवान आमकां दर एक उपाय आपल्या जिवितान ही सृश्टी रोसतना आमचें सगळें बरेंपण येवचे खातीर आपल्या ह्या येवजणेन आमकां दर एक उपाय ताणें सोदून काडल्यात आनी सगळें बरेंपण मनशाच्या पांया तळ्यार दवरलां. मनीस हें देवाचें उतर आयकून आपलें जिवीत सुदारता तेन्ना, मनीस देवाचें उतर आयकून आपल्या जिवितान देवाची येवजण्यो पाळटा तेन्ना, मनीस आपल्या जिवितान अदीक आनी अदीक देवाक मानता तसलें जिवीत जियेता तेन्ना तो भाग्यवंतपणाच्या रस्त्यार चलता आनी सुभागी तो जावंक पावता. इतलेंच न्हय, आपल्या जिवितान सेवे चाकरेन देवाक अदीक दिनवासता तेन्ना बाबा भयणीनो तो एक उदाहरण जाता. आनी अशें करता आसतना आपलें जिवीत देवाक आपलें जिवीत तो भेटोवंक पावता तेन्ना देव आपल्या जिविता वरवीं दुसऱ्या लागीं उलयता म्हूण तो सिद्ध आनी तावें करता. आज तुका आनी म्हाका देव आपल्या उतरांतल्यान जिवीत जिवंक आपयता. आमी दर दिसाक हें देवाचें उतर आयकता तेन्ना तें आमच्या जिवितान नियाळुया. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक सुफोड जावंक आमी प्रयत्न करुया. देवाच्या उतरा प्रमाणे दुसऱ्यांचे सेवेक, दुसऱ्यांच्या आदाराक आमी पावया. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकांच भाग्यवंतपणाच्या रस्त्यार आमी अदीक आनी अदीक ओडून व्हरुया. आनी अशें करून आमकांच न्हय पूण दुसऱ्यांकूय आमची भावा भयणां करता आसतना आमी सर्गीचें सूख जोडूंक पावोंक आमकां आदार घेवया. हीच कृपा न्हयच आमकां पूण सगळ्या आमच्या भावा भयणांक आमी मागून घेवया. गायन घेऊया C18 पेज नंबर 36. C18. Nicolos morbida Anjimonas morboya Admikado toyar kurta Kasayamchi toyar korya Yarbita karos petoita
भुरगीं जेवण तयार जातले उतार मारूंक लागीं सोर्या क्रिस्ता रंगात पिवून जातले आमच्या आत्म्यांक दादोस कोरया मोशा बाबूने मोशान तुमचे बलिदान सुर पुद्वेदा देवबापाक मानता तसलेंच आमून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या याके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणीची पवित्र रीत समोर उमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकां तूं अदीक अदीक पवित्र कर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवीदारान सासणाचे देवा सुर काडेन सोद आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचली. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना अनुदान करता तुजी सेवा तुवें तुका वाकाणटा. तारण मेळिल्ली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र स्वर्ग आनी संसार बांदला तुज्या वैभवान उंचोली तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचोली तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खेयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो वरवस्त धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई संगाती चपोती भाग्यन सुसे भाग्यन धर्मतान सोर काडी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां त्याने पडू नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान उतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, मोची शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हयपणचे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिसकार जी कुशे परमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासवत चलयताय सासणाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Gesù, tuja pavitra namaste, modru songit kuizorus nangauche, godben utotonak lenangolche, tu nopche ton monan nausoche. Gesù, patria che glosso morvaso, uno, matria che glosso con malo, tu ca, sopra che glosso matun bolo, tur porto le accoso, tu nazanzo.
उबी रावया प्रार्थुया सूर पुदवेदा देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादूसकायेन बरो आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत गोट आनी फळादीक जावं आमचें जेवण खाण कशें जिवोन जेजू घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पाव असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आयज सांजेर आयताराचें मीस 6 वाजता इंग्लिजीन आनी दाबोली कोपेलान 6:30 वाजता. आयज आमी मीस जाल्या उपरांत 8 वाजता शेतकार ही मुवी दाखयतात, नवी मुवी ती. तर सगळ्यांनी तुमी येवचें. चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हांच्या फंड रेजर कसो ही मुवी आयज जातली. तर तुमी एकामेकाकूय सांगचें आनी येवचें आनी ह्या चलचित्रान आमी सगळीं वांटो घेवया. टिकेटी 150 रुपयान दवरलेल्यो आसात. टिकेटी आमच्या ऑफिसांतूय आसात, तेच बरोबर ऑन द वेन्यू एवेलेबल आसतल्यो. तुमी सगळ्यांनी येवचें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पुदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचुन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया E6 पेज नंबर 80 E6. Moja deva kanaya idolo, Tajena sodat swakartolo. Moja deva kanaya idolo, Tajideni kenas visortsona.